आणि अंजली दारवाट्यार आयते आसात आणि ताणी रावसो जागो तो न्हय वो जर तुम्ही तांकां थंयच रावोंक सोडले तर तांकां बेजार जाता कोणना देखून उबे रावया ताळयो दिवया सांगा उलया म्हणजे माईक टेस्टिंग ते एक पंच असता हॅलो टेस्ट सांगा उलया येस म्हज्या काजाराक तो पेरनाला येयल्लो आनी अरुण अंजली हांवून तूं म्हजी बायल तें जावं दी मनु बंटवाळ आनी समाज सांगला कोणी ऐकला तेणें मुखार येवची अशी विनंती आसा हो आसा फ्लॉयड कासिया म्हाका सुदारसिया ताजी टॅग लायन ती आनी म्हजो मित्र आमच्या ग्रुपांत आसा थँक्यू व्हेरी मच आयले बार बरें नाटक तो करता सांगाता कार्य निर्माण करता देव बरें करूं 2 तळयो सर्तीक पापारी जायना तुमी मुखल्या वेळार मुखल्या सॉंगांक आमी प्लग घालना म्हळ्यार अनप्लग्ड म्हळ्यार ते सिंपल म्युजीक आसता आनी ट्रिब्यूट टू दी एल्डरली म्युजिशियन्स सांगातास कंपोजर्स हांगासर एक 4-5 पदांची शिंखळ वाळटा तुमी ते करून सांगात तेजी अशी विनंती आसा सांगातास हें जाल्ल्या उपरांत कार्य जाल्ल्या उपरांत परत्या 2-3 पदां आसात ते करून सांगात तेजी अशी विनंती आसा आमी हांगासर 8:30 वरां म्हणसर आसता ताजे उपरांत आमकां टायम दिना बाब ते मेन स्विच ऑफ करता तशें ताजे भितर मुग्धूंची अंदज करता देव बरें देव बरी सांस दी तुमकां समजता उरती पदां जाली हांगासर आमी एक प्रयत्न केला अनप्लग्ड म्हणले एका कॉन्सेप्ट असो तुम्ही MTVन पळयला जावं पुरो हिंदी पदां नव्याच एका रुपार प्रदर्शन करता तशेंच आमी एक प्रयत्न केला आमच्या संगीतकारांचो म्हाका पसंदीच्या म्हज्या आदल्या कलाकारांचो लेजंड्स ऑफ कोंकणी तांकां एक ट्रिब्यूट जावन मोगाची काणीक जावन तांची थोडी पदां तांच्या अनुमतीन आमी हांगासर एक नव्याच रुपान प्रदर्शन करूंक प्रयत्न करता हांगासर म्हाका सांगात दिता म्हजो मित्र विनय लुईस तशेंच म्हजे संगीतकार पयलें पद आसा देवादीन विल्फिरे बिंबस हांणी घडयल्लें मूग तुजो कितलो आशिल्लो ह्या एका पदाक आमी एक वेगळोच रूप दिवन तुमच्या मुखार सादर करूंक आमी प्रयत्न करता आनी हें गायतलो म्हजो मित्र विनय लुईस आदलो तू उगडास केल्या देंवतेली दुकां दोळ्या जल्मात हांव 100 पावटी मोग तुजो मेळटा जाल्या आदलो तू उगडास केल्या देंवतेली दुकां दोळ्या जल्मात हांव 100 पावटी मोग तुजो मेळटा जाल्या मोग तुजो कितलो आशिल्लो तितलोय लाबोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा म्हूण आपोवन तुका मोग तुजो कितलो आशिल्लो तितलोय लाबोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा म्हूण आपोवन तुका
मोगाची अप्रूप घडी बोसूना उगडास काडी उगडासान कितें करूं दोळ्यांनी दुका हाडी मोगाची अप्रूप घडी बोसूना उगडास काडी उगडासान कितें करूं दोळ्यांनी दुका हाडी मोग तुजो कितलो आशेलो तितलोय लाबोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा म्हूण आपोवन तुका सगळं सांगात मोग तुजो कितलो आशेलो तितलोय लाबोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा म्हूण आपोवन तुका मोगा म्हूण आपोवन तुका मोगा म्हूण आपोवन तुका देव बरें करूं हांगासर ह्या सॉंगाक भोव सोबीत रितीन बॅकिंग वोकल्स दिल्ली आसात आमच्याच गांवची आमचे बॅकिंग वोकलिस्ट म्हणजे हर एक शो आसा ती येतात म्हाका सांगात दितात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या ताळयांच्या आवाजान मुखलें पद आसा एक विभिन्न संगीतकार कोंकणी संगीताक एक नोवेंच एक रूप दिल्लो म्हजो फेवरेट मनीस ल्हान आसतना तांचें नांव काडटना हांव भियेतलो तांचे सांगाता एसोसिएट जावंक वा मेतेर जावंक म्हाका म्हजे ल्हानपण एक आशा आसली आदल्या वर्सा म्हाका आनी विनयक एक कॉल आयले म्हाका तुमचे लागीं उलयचें म्हणून आमी गेले हांव ताणें म्हणलें इतलेंत कोंकणींत आदले थोडे सिंगर्स जाल्या उपरांत आतांच्या काळाक एक बरे गावपी म्हाका मेळिल्ले तुमी दोग जाण म्हणालो आमकां लागलो तो संतोष विचित्र जावन आसा आनी परत जाले डिसेंबरांत तांणी एक मांची सादर केली मांडसोबाण तातूंत म्हाका आनी विनयक तांणी मांचयेर उबे केले तेच जावन आसात बाब एरिक ओझेरियो हांणी 1980 इसवेंत कंपोज केल्लें हें गीत आसा उम्यांनी वोंट थोवला आनी हाजी उतरां लिखल्यांत बाब मेल्विन लुद्रीग हांणी आतां तुमचे मुखार उम्यांनी वोंट थोवला
उम्यानी वोट थोबला थोबुंदी पाटी घरा ये तुझे गाल सजता पाटी घरा ये तुझे गाल सजता उम्यानी वोट थोबला थोबुंदी पाटी घरा ये तुझे गाल सजता पाटी घरा ये तुझे गाल सजता डोळ्यानी दुःख भरला भरुंदी आ डोळ्यानी दुःख भरला भरुंदी आ डोळ्यानी दुःख भरला भरुंदी आ डोळ्यानी दुःख भरला भरुंदी पाटी घरा ये तुझे अंगणता पाटी घरा ये तुझे अंगणता काळजात मोग रडता रडुंदी आ काळजात मोग रडता रडुंदी आ काळजात मोग रडता रडुंदी आ काळजात मोग रडता रडुंदी पाटी घरा ये सगळी जीण हसता पाटी घरा ये सगळी जीण हसता उम्यानी वोट थोबला थोबुंदी पाटी घरा ये तुझे गाल सजता पाटी घरा ये तुझे गाल सजता हे मुकले पद आसा हांवें सबर आल्बमांनी गायला पूण हांवें आल्बमांत गावचें एक म्हजें पॉयंट सुरू केलें 2010 पयलीं 2-3 आल्बमांत म्हाका डुवेट्स मेळटले ताजे उपरांत ह्या एका मानेस्तान ताज्या आल्बमांत म्हजे वयर एक धैर्य दवरून एक सोलो सॉंग दिलें तो जावन आसा मानेस्त अजित पितर डिसोजा लास्ट इयर तुजे वेंगेन म्हणलें ताज्या सीडीक बेस्ट आल्बम अवॉर्ड मेळिल्लें तशेंच ह्या सीडींत सोलोय आसलें डुवेटूय आसलें आनी डुवेट म्हाका मेळ्ळें ह्या वर्साचे गर्ल व्हॉयस ऑफ मँगलोर हाचे विनर जोशेला सांगता आनी ह्या पदाचें एक हें पद आयकतना म्हाका एक उडास येवचें आसा हें सॉंग रेकॉर्ड केल्लें नेक्स्ट दीस म्हणजे सेमिस्टर एग्जाम्स म्हाका आनी जोशेला दोगांय आमी फायनल इयरांत आसले आनी आजीत आयकूंकूच ना येजेत म्हूण आलो स्टुडियोक प्लस म्हाका 104 ताप आहलो त्या दीस म्हाका नीट उबें रावंक जायनासलें त्या सोलो सिंग केलें सकाळीं कशें वयर गेलें हें सॉंग सिंग करतना नीट उबें रावंक जायना म्हाका पूण फायनल आउटपूट येतना एक संतोश भोगलो म्हाका हें पद भोव फामाद जावंक पावलां हातांत घेवन मोगा हात प्लस जोशालान ताच्या काजारा दीस ताच्या घोवा खातीर गायिल्लें आसा हें पद म्हज्या उल्याक पाळो दिवन हांगासर जोशेल पावला परत ताचें काजार जालें जाल्यार तुजे शोक हांव येता रे म्हणालें थँक्यू जोशेल
हे पॉत तुमचं हातान घेऊन मोगा हात दितली तुका हांव भास केदीन सोचिना तुजो संगात संता पर्यंत काळजान श्वास हातांत घेऊन मोगा हात दितलो तुका हांव भास केदी सोडचो ना तुजो सांगात संता पर्यंत काळजान श्वास सूर्याची किरणां भूमीर देवताना ओडटेली तुज्याच चिंतनांनी मोडांतल्या इड्यांत संद्रांत तिळताना रंगयता राग तुज्या भोगणांनी काळीज मोजे जाला तुजे वेंगीन घेवून म्हाका तुजीच कंठी काळीज मुझे जाला तुझे